सुरवातेक गीत घेऊया R30 पेज नंबर 192 R30. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू तुका मोयमा तुका गावोंदो निरंतरी तुका आमचे गितो उपकार आठवण करताव आमी गायो प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू बोडव्याचो होन तुका बोजोन करता आगे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू सूर्या चंद्री आनी तारा समोर उजवाड फांकोन कोरकोन करता तसो तूच मा सूर्या आमी पोरजोड तुजो प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू गोड गोड तुका बोसता ताळ्यो पेटून बिजली सगला उज्या भाना सोडून काळकी कोपा पावसा घोसघोस उदून प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू आमकां भेटूंक ह्या वेळार पवित्र संस्काराक हे सकाळी तूं हाजीर जालें खरो जीवदेव ह्या वेळार पवित्र संस्कारान आल्ताराचेर आमचे मुखार हाजीर आसा खरो जीवदेव सगलो नमस्कार सगली महिमा सगली वंदन ताकाच पावो जेजू सोम्या ह्या पवित्र संस्कारान तुझे आसणे आमी मानून घेता खरेपणी सत मानता तूं खरेंच ह्या वेळार आमच्या मुखार हाजीर आसाय जरूय तुजे मुखार रावूंक आमकां फावना पूण तुज्याच देण्यान तुवें आमकां हाजीर केल्या तुका पळोवंक तुका भोगूंक तुजे मुखार आमचें जिवीत मांडून हाडूं ह्या पासत आमची मान बागावन सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान सगले सुक्तेन आमची मान खोल बागावन तुका पुर्णिपाट नमस्कार करता
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. काय बरी सकाळ. हे सकाळचो वारो, हे सकाळचो सुकण्यांचो आवाज, हे सकाळचे उदक जे आमच्या तोंडार आमी घातले, हे सकाळचो हवामान तापमान शितळ सगळे देवाचें देणे. आनी ह्याच सृश्टीच्या देण्यान अणभव देवाचो. वी एक्सपिरियन्स द होली प्रेझन्स ऑफ आवर लॉर्ड. ह्या वेळार तुजी नदर जेजूचेर दवर. देवान दिल्लो हो वारो, ही शितळकाय तुजे भितर घे. तुज्या स्वासान देवाचें आसणें तुजे भितर घे. दर एक पावटी चिंतना हो स्वास तूं भितर घेताय, देवाचें आसणें तुजे भितर भोव. फील द प्रेझन्स of the mighty God within you. जेजूचेर नदर मार. तुजी सकाळची ओपणी जेजूक कर. तो तुका मानून घेता. जसो तूं आसाय ते भाशेन तो मानून घेता. ही एक्सेप्ट्स यू एज यू आर. सगळे तरेच्यो असोक्तायो, कसलेय तरेचें वायट तुका जरी तर सतायता, होच जेजू सगळें तुजें मानून घेता. तुका मानून घेता. ताची भुजण करता आसतना सगळें तुजें जिवीत ताचे मुखार वयर येवली. जेजू, हे सकाळी तुका आमी भेटयता. आमचें आख्खें जिवीत तुका भेटयता. ह्या दिसाचे आमची चिंतनां, आमचे आवंडे, आमचे कश्ट, आमचे त्रास तुकाच भेटयता. दुनिया सगळीं आमची टेन्शन्स, आमचे अणभव, जायते बरे अणभव तुवें आमकां दिल्यात आनी तूं आयज दितलोय ते सगळे तुज्या हातांत घालता. जायते कडू अणभव वो वायट अणभवूय आमकां मेळटले आनी मेळ्ळ्यात तेय तुज्या हातांत घालता. तुज्या हातांत घालता दुनिया सगळे आमचे प्रश्न, आमच्या खासगी जिविताचे प्रश्न, आमच्या घराबाचे प्रश्न, आमच्या घराब्याच्या वांगड्यांचे प्रश्न तुज्याच हातांत घालता दुनिया.
जे आमचे प्रश्न आमकां सगल्यांक हालयतात, तुज्याच हातान घालता आमच्यो सगल्यो मांडण्यो आयच्या दिसाच्यो, आनी सगल्या प्रश्नांक सुटावे करूंक तूं आमकां सोल्युशन्स दिता, ती तुज्या हातान घालता हांव दुनिया. तुज्याच हातान घालता हांव दुनिया. सगळी देणी जी तूं आमकां दिताय, जावं सृश्टीची देणी, जावं ह्या संवसाराची देणी, सगळें तूं तुज्या हातान, तुज्याच हातान घालता हांव दुनिया. सगळे आमचे जिवीत, आमचे संबंध, ऑल आर रिलेशन्स, भोव पवित्र संस्कारान दुनिया तुजे मुखार दवरता. आमचो समाज, आमची भोंवतण, आनी जें कितें आमच्यान करूंक जायना, जें कितें आमकां खाला उडयता, जें कितें आमकां एकामेकाचेर रागार करता, जें कितें आमकां एकामेकाचेर दुबाव धरूंक सतायता, तें सगळें दुनिया तुज्या हातान घालता. स्विकार कर आमच्या जिविताची भेटवणी हे सकाळी. जेजू 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 जेजू, शांतीची तुजोर आमचे भितर, शांतीची तुजोर आमचे भितर, सदांच ती वावती दवर, सदांच ती वावती दवर. जेजू 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 जेजू, काळजाची शांती आमची शक्ती, काळजाची शांती आमची शक्ती, दिसराती आमकां तूं दी, दिसराती आमकां तूं दी. जेजू 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 जेजू, पापाची शांती आमचेर रोखोय, पापाची शांती आमचेर रोखोय, झुजाची मोडा उबोय, झुजाची मोडा उबोय. जेजू 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 जेजू, शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय, शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय, सासणाचे शांतीक पावोय, सासणाचे शांतीक पावोय. जेजू 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 जेजू.
तुझे हात तुझे मुखार उक्ते दवर. तुझे दोळे उगड आनी जेजूक पळय. तुझें तोंड उगड आनी ताची तुस्त कर. ताका आर्गांनी, ताका दिनवास दी. ताचे मुखार तुजी विनंती दवर. ह्या वेळार व्हडल्या थड्यान तुमची जण एकल्याची मागणी जेजू मुखार तुमी उबारची. Help the people in poverty, or save for the poor. Lord, help us to be charitable to all, not only the poor. Sonia Jesu, over तुझे सनातन सालों आर्गां पिता आणि वागणूक तुका तुझ्या बरोबर आणि म्हज्या कुटुंबा खातीर तशेंच म्हज्या फामिली इश्ट खातीर सोनिया आमची ओपनीक वाड जावपाक तुवें यांत्रीक भाव फावो केले. सोमेस आमचे यांत्रीक भावाचेर सदांच तुका आशिर्वाद आसूं. सगळे वेळार तांकां राग आनी सन्मान. खेरीत कोणी आमचे पात बेगार आनी आमचो पात फुला तुज्या आस्त्याक आयलो. आमची आपली वाड जावपाक तो बारी वागतात तांच्या वावराचेर तुजो आशिश मारतात आनी तांकां आमी आनी आमी सगळीं देवान देवाच्या मोगान वाडो पेल्याचे जिवन पिडेंत सगळे तुजो उपकार करून आमकां तुवें मोडून आमचे लागीं
गणपती's birth. Armand. Thank you for this evening. Thank you for all the blessings you bestow on me and my family, for all the graces you have blessed me. I surrender to you today, my day, all the things that you have planned for me in a very special way, the meeting which I have today. I surrender it to you, Lord. I ask for your Holy Spirit to inspire the words that need to be spoken today, words that will be your will for me and for those around me. I surrender this day to you, Lord. Guide me, protect me, and save me also this day. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. पवित्र आल्ताराचेर आमचे पासत हाजीर जाल्लो जेजू ह्या वेळार आमची नदर घालता पळयला ताणें आमकां आमी ताचेशी आयल्या आमचें काळीज मन ताणें ओळखून घेतलां आमचें आख्खें जिवीत ताचे मुखार उक्तें करुया तोच आमचें जिवीत चलयता कसलेय तरेचें वायट आमच्या जिवितान आयलें जाल्यार त्या वायटाचेर तो सयत व्हरता आपल्या भोव अमोलीक रोगतान आमकां सोडयता ह्या वेळार जेजूचें भोव अमोलीक रोगत तुजेच भोंवतणी शिंपडावन घे जेजूचें भोव अमोलीक रोगत तुज्या कुडीचेर तुज्या भोंवतणीचेर तुज्या घोराब्याचेर शिंपडावन घे जेजूच्या भोव पवित्र अमोलीक रोगतान आमकां सगल्यांक सोडवण मेळटा सगळे तरेचें वायट आमचे कडलें पयस वेता सगल्या वायटाची पदवी तो मोडटा ह्या पासून ताका आर्गां दिनवास महिमा सगल्या वेळार खरो जिवो देव ह्या आल्ताराचेर दिसाचे भेटीन हाजीर जातलो तुजें जिवीत ताचे मुखार दवर तुजे हात उक्ते कर दिमी घाल ताका आर्गां दी ताचो आदार माग आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 Thank you Jesus praise you Jesus
Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan tuka Jesu, dinwas tuka Jesu, महिमा तुका Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. जीवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक दर्यार वोडे आलता तशें संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी बागेवन विन्सेंट द पॉल हाची परब मनयता कितें भाशेन ही मिसाची भेट आमी ताच्या मनाक आयज भेटयता दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वासून अनिता फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमचे फिरगोजेन सेंट विन्सेंट द पॉल ही संस्था आसा कितें भाशेन गरिबांक दुबळ्यांक आदार करपाक तांचे पासत हे संस्थेचेर आदार आशिर्वाद घालूंक
आनी सगळीं जी आमचे फिरगोचेन गरीब दुबळीं आसात तांकां फावो तो आदार आमचे वरवीं पावूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायतीं जाणां जीं कोश्टवतात, भोव करून कॅन्सराचे पिडेन जायतीं जाणां कोश्टवतात, तांकां खेरीत पेकोवणेचो हात लाय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमच्या ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोलीं मिलाग्रीस गामा, नाकेलीं रॉकी वाज, इग्रेजा रेमी फेर्नांडीस, पेंटा थॉमस लंदेज, रेजिना मुंदी, डेलिया कायादो, आल्तो चिकाली, कुस्तोदियो डिकोस्टा, बिहाइंड एनएसडी मारिना कांबले, आल्तो दाबोली बेला फेर्नांडीस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज पवित्र सभा सेंट विन्सेंट दी पॉलाची समारंभ करता. बागयोन विन्सेंट दी पॉल कालतेकायेचें जिवीत जियेलो आनी ताणें शुभ वर्तमान परगटपाचो वावर व्हडा मोगान केलो. गरीब गरजेवंता सवें देवाचो उपकार ताणें पळयलो आनी तांची सेवा ताणें केली. आमी तांचे मजतीन शुभ वर्तमान मोगान सोंसणेकायेन भावार्थान आनी बोरवाश्यान जियोंक, गरिबांक आदार दिवंक, सेवा चाकरेचें जिवीत आपणावंक ह्या वरवीं जेजूक परगटू वावरुया. आमचे फिरगोचेन सेंट विन्सेंट दी पॉल संस्थेक आमचो आदार दिवंक हो तांचो वावर उर्बेन फुडें व्हरोन ह्या संस्थेच्या वांगड्या तशेंच आमकां सगल्यांक करपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान गरीब दुबळीं जायते पावटी आमकां मेळटात. आमी जायते पावटी घडये दुर्बळकायेक गरीबसाणीक सांपडटा. आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. जायते पावटी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक चुकल्या, पेल्याच्या आदाराक पावूंक चुकल्या. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरीत सगल्या दिवदतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, दुर्बळ्याच्या कोश्ट हळू करूंक आनी तरणाट्यांक याज्ञीकपणाचें शिक्षण दिवन आकारूंक तुज्या याज्ञिकाक बागयोंत विन्सेंतीक याज्ञिकी सुगुणांनी नेटोवन व्हडे उर्बेन तुवें भरलोय. ताची शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळ्याच्या गरजांक पावूंक आनी याज्ञिकी सेवे खातीर तुवें विसलोले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मुणयारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळूंक त्याच बागयोंत विन्सेंतीचे उमेदीन आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
इस्रासाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार हांव इस्रास परत सोयऱ्यानार आयलो आनी पिंजलोली न्हेसोन आनी न्हेसना आवरोन घालून दिमेर पडलो. सोरेस्पराक म्हज्या देवाक म्हजे हात उबारून हांवें म्हटलें, म्हज्या देवा हांव लोचतां आनी म्हजें तोंड तुका दाखोवंक म्हज्या देवा हांव घाबरतां. कित्याक आमच्या तकल्या वयर पावसोर आमचीं खोटेपणां वाडल्यांत आनी गुन्यांव स्वर्गार तेंकोसोर चडला. आमच्या पुर्वजांच्या काळार तावन ते आतां पर्यान आमचो गुन्यांव भोव व्हड. आमच्या खोटेपणाक लागून आमकां, आमच्या राजाक आनी आमच्या यानिकाक दुसऱ्या देशांच्या राजांच्या हातांत घालीं आनी आमकां तोरसादीक गुलामपणाक, लुटीक आनी लोजेक पावयलीं. ही आमची गोट आयज. पूण आतां अवचीत सोरेस्परान आमच्या देवान आपल्या उपकारान आमचो एक उरलोलो जोमो सांबाळून दवरलो आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां आसरो दिलो. हे भाशेन आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक उजवाड हाडलो आनी आमच्या गुलामपणान आमकां नवी गोटाय दिली. आमी तर गुलाम, पूण देवान आमच्या गुलामपणान आमचेर विसोर घालूंक ना. पसयेच्या राजाच्या दोळ्या मुखार आपली काकलूत ताणें आमकां दाखयली आनी आमच्या देवाचें मंदीर नव्यान बांदून आनी ताचें गोठण नव्यान बांदून हाडूंक ताणें आमकां रोज्या मेळोशी केली आनी जुदेंत आनी जेरुसलेमांत आमकां सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासना, ताचें नांव व्हड जावं. सगलीं बारबर म्हणुया. आमचो देव जियेता सासना सासना, ताचें नांव व्हड जावं. सोरेस्पोर एकदां कास लायता आनी एकदां बोक्षिता. तो मनशांक कोळ नरकांत घालता आनी तांचो सामको बोस जावपांतली तांकां निवारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वांटोवना. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासना, ताचें नांव व्हड जावं. राष्ट्रां मोदें ताणें तुमकां शिपडायलीं, पूण थंयसरूच ताणें तुमकां आपली व्हडवीक दाखयली. सगल्या जिव्या मनशां मुखार ताचें नांव वयर काडात. तो आमचो दोनी, आमचो देव. तोच आमचो बापूय, तोच देव सासना सासनांक. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनांक, ताचें नांव व्हड जावं. पळेतात कितल्या बळेपणान तो तुमकां वागयता. व्हडल्या ताड्यान ताचे उपकार आठयतात. नीट करतल्या सोरेस्पराचें नांव वयर काडात. काळजाच्या राजाची वाखाणी करात. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासना, ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या पोड्डेसान ताची वाखाणी करून गायतां. पातोक केलोल्या राष्ट्रांक ताची पदवी आनी व्हडटेपण परगट करता. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासना, ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यानो ताजेशी परतून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावं दी. घडये तो तुमकां आपलें बळेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. जबाब. आमचो देव जियेता सासना सासनांक, ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोतलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें, वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरनाकात आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरान भितर सरशात ते स्वातेवेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नोंगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिटकावणी कशी तुमच्या पांयांची धुल्ल पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवांगांव भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे रिचा भाव भयणीनो, आयज बागेवन विन्सेंट द पॉल हाचें समरण आनी ताचो उगडास करता आसतना आयचें देवाचें उतर आमकां शुभ वर्तमान परगटपाची हो संदेश दिता. आनी शुभ वर्तमान परगटूंक जेजून खूद आपल्या आपोस्लांक वेंचून काडलेल्यांक पाठयले एक आज्ञा दिवन, आनी ही आज्ञा आयज आमी शुभ वर्तमानान आयकता. आमी जरी तर शुभ वर्तमानाचे परगटणार जातले जाल्यार पयले सुवातेर आमची परिस्थिती आमी जाणा जावपाक गरज. हांव कोण, हांव कितें करतां, म्हजें जिवीत कसलें. कित्याक म्हज्या जिवितान जरी तर हांवें हो सोमी घेवंक ना जाल्यार म्हज्यान तो दुसऱ्यांक दिवंक जायना. आनी देखूनच आयच्या पयल्या वाचपान एजरास उगडास करता. जेन्ना नव्यान तें मंदीर बांदपाक तांच्या इस्रायेलान तांकां पाठयल्ले, हो तो ल्हान जोमो जो देवान सांबाळून दवरलेलो, जोमो सांबाळून दवरलेलो तो हे परजेंतलो जी परजा देवाचेर आड गेल्ली आनी हे परजेक देवान खास्त लायलेली, गुलामपणान तांकां घातलेली. पयलीं गुलामपणांतली भायर काडून हाडल्या उपरांत ही परजा जेन्ना देवाक अविस्वाशीर जाता, कुड्यान देवा फाटल्यान भोंवता, हो आपणाक जाय तसले देव करता, मनशांनी केल्ले देव, आनी तांकां देव म्हूण मानता, तेन्ना देवान तांकां खास्त लायली आनी तांकां परतून निर्वासान पावयले. आनी जशें एजरास आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता, तीच परजेंतलो एक सांबाळून दवरलेलो जोमो, कित्याक देवाची भासावणी केन्नाच काबार जावपाक शकना. आनी देव आमचे बराबर सासणाच्या सासणाक आसा तें सदांच उरतलें. जाल्यार हो सांबाळून दवरलेलो जोमो नव्यान उत्पन्न करूंक, नव्यान वयर काडूंक खूद त्याच राजाक ज्या राजवटकेन हे परजेक गुलाम करून वयलेले तोच राजा परतून तांकां आदार करता. भाव भयणीनो, देवा मुखार कितेंच जायना असलें ना. सगळें देवाक शक्य आसा, सगळें पॉसिबल आसा. जरी तर देव हें करता जाल्यार देवाक आमी आमचो सांगात दिवपाक गरज. आनी देवाक सांगात दितले हांव जाल्यार आमकां विचून काडल्यात. आयच्या शुभ वर्तमानान जशें जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले आनी पाठयले, तांची तयारी आसा. तयारी नासतना कांयच जायना. आनी देखूनच ही तयारी करता आसतना शिटकावणी की तुमी जें कितें करतले तें सगळें मानून घेतलें म्हूण समजनाकात. हो सगळें बरे भाशेन तुमकां शुभ वर्तमान परगट करूंक मेळटलें हेंय समजनाकात. कित्याक आडकोडी आसतल्यो, थोडे तुमकां नाकारतले, नाकारणी आसतली, रिजेक्शन आसतलें. आनी असल्या वेळार कितें करचें तेंय जेजून सांगलां. हुस्के काडपाक गरज ना. जो कोण सर्वेस्परा देवाचेर पाती येवन रावता ताचें सगळें सारकें जाता. ताच्यान सगळे तरेचें वायट काडून उडोवंक जाता. सगळे तरेचे देंवचार जे आयज आमकां सतायतात तांकां पयस करूंक जाता. तर आमचो जण एकल्याचो विस्वास भाव भयणीनो देवाचेर खोल आसूं दी. आनी हो खोल विस्वास घेवन आमकां जण एकल्याक दिल्लें काम
म्हणजे शुभ वर्तमान परगटपाचें काम आमच्या जिवितांतल्यान आनी आमच्या करण्यांतल्यान आमच्या उतरांतल्यान आमी तें करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया आनी ही कृपा आमकां दिता आसतना आमी दुबळ्यांचे वो जे कोण गरजेक सांपडलेले आसात जे कोण पातकान कोश्टवतात जांकां देंवचार सोंतायतात तसल्या सगळ्या सवें आमी काळजी दाखोवंक आमी हुस्को दाखोवंक तांचे बराबर आमी आमची वाड करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C31 पेज नंबर 41 C31. Songs. Saiba nakazalyo itlyo तुझ्या उदारपणात पृथ्वींदिलान मनशाच्या वावरांत तुझ्या उदारपणात म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. बो पवित्र बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान तुका भेटोवन भाग्योन विन्सेन तुजे कृपेन आपुणूय दिसपट्टी जेजू सांगाता मरून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचेंय जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यून विन्सेन दे पावल तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभ तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गुटुया तुझ्या गोसावी पुनर्जीवनपणा पुरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी बागेवन विन्सेंट दे पॉल आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाचें राज परगटूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत आमच्या उतरान आमचे करनीन आनी बो करून दुबळ्याच्या उस्क्यान आनी सेवेन हें करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सेले संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सेले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो. भाग्योंत विन्सेन ताच्या पावलांनी चलून गेलो. ह्या याज्ञिकाचे देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेबंद कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, परिशदेची मागणी तुमच्या बांकाचेर दवरलेलें आसा. मागणें करून जाल्या उपरांत तें त्याच जाग्यार दवरचें. आमी हे मागणें सगळीं बराबर करुया. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमचीं पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसोक आनी पातकी आमकां घुसपा गुंदडाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोन्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलून व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवें आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सरशिल्लीं कोडसोरना जावं
आनी सदां बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. सस्वत आदाराचे माये, सस्वतादराचे माये, पोळे म्हाका म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक निर्भाग्य पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता दवरता. सगलो म्हजो विस्वास. म्हजो विस्वास एकाकुतीचे माये, तुजे माये सुचुरे कोर म्हजें. कोर म्हजें. हांव आयकता हांव आयकतां सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बरवाशा बरवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो म्हजो बरवासो. बरवासो. पाव म्हाका म्हाका मोगा पासत मोगापासत जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगड तुजे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासणाची तुजी सासणाचो चाकून कशी. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आनी आर्गां आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकलुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय ताचे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सोत मानता म्हज्या सासणाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची साल्वासावाची कोटा कोटा जायते पावटी जायते आदी पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणा हांव जाणा तुजे तुजे मजतीन मजतीन हांव सोयत हांव व्हरतली. सोयत परतलो. हांव जाणा हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका म्हजो दितेली मजत म्हूण. दितली म्हूण. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयून तुजेर पातयो पूण भियेता भियेता. पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागोना म्हूण जायन म्हूण. आनी इबाडीत आनी म्हूण इबाडीत म्हूण. म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तोर हो तोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना केन्ना म्हाका तो मेळूं. म्हाका तो मेळूं. ओदी करून ओदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या सोबक्याच्या वेळार सोबतेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका म्हणून तुका ए माये ए माये आदार म्हाका आदार दी. म्हाका दी. सासवत आदाराचे माये सासवतादाराची माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडूं हांवें सांडूं म्हज्या देवाक. म्हज्या देवाक. आमेन. आमेन. सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरेक प्रेम बलली सुरवेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढचे येसू. अगदी मरे देवाची माये बाप्यांत विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरेक प्रेम बलली सुरवेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढचे येसू. अगदी मरे देवाची माये बाप्यांत विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरेक प्रेम बलली सुरवेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढचे येसू. अगदी मरे देवाची माये बाप्यांत विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बागिंती मारये आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कोर वस्कोत काळजांच्यान माग पोचे पासून जा शराती देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनोद कोर सोगल्या देवाक पेटयलेल्या असुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सोगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतीनी. प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारी एक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो.
तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्या पिडेवंतां पासत करीत भाशेन मागुया. वेगवेगळे तरेच्यो पिडा जायत्या जाणांक सतायतात. जायत्या जाणांक ह्या दिसांनी कॅन्सराची पिडा जाल्ली आसात, कश्टावतात. जायत्या जाणांक ह्या दिसांनी जोर आयिल्लो आसा, डेंगी जाल्लो आसा, व्हायरल फिवर जाल्लो आसा. हे सगळे तरेची दुयेंसां जे आयज आमचे परजेक सतायतात ती सायबीण मांयचे मजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी तांचे पासत मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. सोमया म्हजे मागणे आय. सोमया आसूं तुमचे सोबे. प्रार्थना हांव तुका सोमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं, तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या संगातीन जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं. सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें, पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. गायन घेवया T29 पेज नंबर 216. T29. Zawsze